Jesu Krista Undiaro paliponasya Namo Namo Sarvokara Sakramentatam Karacha Namo Namo Jesu Krista Undiaro paliponasya Namo Namo Sarvokara Sakramentatam Karacha सर्गीचो देव तो आमकां मेळो रावलाय सर्गीचो देव तो आमकां मेळो रावलाय लिपोन लिपोन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय लिपोन लिपोन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायणारें तुवाचें खाण जाताय हुंड्या वायणारें तुवाचें खाण जाताय आमच्या मोगान बरो तुकाच तूं समर्पिताय आमच्या मोगान बरो तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यारो paliponasya Namo Namo Sarvokara Sakramentatam Karacha चिन्येचें सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या चिन्येचें सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या तुजे तान बुजवून आशेव आंगार रावल्या तुजे तान बुजवून आशेव आंगार रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेवन नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्यारो paliponasya नमो नमो Sarvokara Sakramentatam Karacha Sătău somia satău tuji gorsa
लागीं सरताव सोम्या सागताव तुजी गोडसाण तुझे संगी रावत विसरता जिल्ये गोडसाण तुझे संगी रावत विसरता जिल्ये गोडसाण संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपान लिपोनास्या नमो नमो सर्वोन्तारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू ख्रिस्ता उंड्या रूपान लिपोनास्या नमो नमो सर्वोन्तारा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा Alleluia 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 अर्गां तुका सुमयान जेजू ओगळाप तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू जय जय तुका सुमयान जेजू होसान्ना तुका सुमयान जेजू प्रणाम तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 दयकन बसात मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या शुक्राराच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्ल्या ह्या म्हयन्यांत सोमयाचें दर्शन घेवंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या उंड्या रुपार लिपोवन आसच्या जेजूक आमी अर्गां दिलीं नमो जेजू क्रिस्ता म्हूण ताका आमी सांगलें कित्याक ताका सर मान ओगळाप स्तुती पावो आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत स्तुती करचें वर्तें हें भाग आज म्हाका आनी तुमकां हें फावो जालां जाल्यार तें देवाचें देणें देवान आमकां ताचे सरशी ओटल्या करीत आमी कोणूय जेजूची स्तुती करूंक शकना देखून देवाक आज आमी अर्गां दिवया हो सगळो वेळ सोमयाच्या सांगातपणांत जियोंक ताचेर आमची सगळी तिश्ट कोंसोन आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत जल्मातावन आज पर्यंत सोमयान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया ताचो आमी उपकार पवडया तो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा आज ताचें दर्शन आमकां ह्या उंड्या रुपार तो दिते आसा आनी आमच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत तो आमच्या सांगात आसा म्हणून ताणें आमकां बसावणी केल्या असल्या जेजूच्या सांगातपणान जियोवचें
आनी रावचें आमचें जण एकल्याचें भाग म्हणलें आज आमी ओळखून घेवया. कित्याक देव आमच्या जिवितांत महात्मा कार्यां करता. कित्याक आमचो देव अद्भुत देव आमच्या सांगाता सदांच रावचो. आमच्या कश्टां संकश्टां वेळार ताचो सांगात तो आमकां दिता. आनी हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणली खात्री हरी एका घडये प्रत्येक जावन आमच्या कश्टां वेळार पिडेशिडे वेळार आमकां सोमयाचो विशेष सांगात लाभता. तर त्याच सोमया सांगाता रावच्याक आमी प्रयत्न करया. त्या सोमयान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आमची जबाब अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ले खातीर तुज्या सांगाता रावचें भाग आमकां लाभयल्ल्या खातीर जिविताच्या अखेर पर्यंत आमच्या सांगाता आसा म्हणली बासावणी केल्ले खातीर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आमकां बावार्थाचें देणें लाभयल्ल्या खातीर कश्टां वेळार आमकां सांगात दिल्ले खातीर आर्थीक अडचणे वेळार आमकां सांगात दिल्ले खातीर क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें भाग लाभयल्ल्या खातीर आमच्या मागण्यांक कान दिल्ले खातीर सांजू हांव पावल दुसऱ्या मुखांतर आमच्या जिवितांत ओतुल्ल्या सर बरेपणा खातीर संतां भक्तांची मजत आमकां लाभयल्ल्या खातीर संस्कारा मुखांतर आमची आत्मीक जिणी ग्रेस्त केल्ले खातीर तुमचे उले आसात जाल्यार मेळोवयेत. अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. 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 वगळाप तुका सोमया जेजू. अर्गां आनी 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 वगळाप तुका सोमया जेजू.
वर्गांनी वगळप तुका सुमिया जेजू. एक घडी बोर आमी मौन रावया. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत सुमयान साहित्य बरेंपण केलां. आमच्या कोणाच्याच जिवितांत देवान बरें करिनातली संदर्भ नांत. कित्याक आमचो देव सर बरो, आमकां बरेंच तो करता. आमच्या विशान तो रात दीस चिंता. कित्याक आमकां ताणें रचलां, तस्सो पोसता, तस्सो सांबाळटा. प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा वेळार पिड्या शिडेक आमी वळाक जाता आसतना तस्सो जेजू ताचें संरक्षण आमकां दिता. आमच्या सांगात आसा म्हणली बसावणी तो आमकां दिता. तर तस्सो पवित्रात्मो, सताचो पवित्रात्मो सोमयान आमकां दिवन आमचें दिसा दिसाचें जिवीत सोमयाच्या सांगातपणान जिवंक आमकां आपणे आसा. तर ह्या घडये त्याच पवित्रात्म्याची मजत आमच्या जण एकल्याचेर आमी मागोवन गावया गीत पावन आत्मरे इळिदू बा स्वामी. सर्वांनी उबी रावचें. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು, ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಅಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು, ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ. ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ, ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು, ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು. ಪಂಚಾಶತ ಮದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ
ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಸಂಗತ ಪಂಚಶತಮಾನಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಧೈರ್ಯವೆನ್ನಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು Hallelujah, 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 hallelujah. Regarde Jésus, clap Jésus, स्तुति Jésus, आराधना Jésus, वंदन Jésus. Thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus, glorify your name Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. दायकन बसात सगळीं संतोषान आसात मो कित्याक म्हळ्यार सोमी आमच्या सांगात आसा आमच्या संतोषाचें कारण दुसरें कोणी न्हय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ताणें आमकां सदांच संतुश्टी आसूंक उलो दिला दुखेन आसचें न्हय आमी हर एकल्यानी हर एका घडये सोमयाच्या पांयां तळार रावा जाय म्हूण सोमयाची आशा देखूनच आज आमी ह्या पून तळाक संतोषान आयल्या कोणें आमकां वसा म्हूण धाडूना आमीच निर्धार घेवन हांगासर आयल्या तर हो सगळो वेळ सोमया सांगाता संतोषान करसूंक आमी प्रयत्न करया किर्तनकार 103 किर्तनांत आमकां सांगता म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर
मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. मुझे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. सर तुज्यो पिडा पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. तुज्या मातयार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. तुजी जीणभर आपल्या देणयांनी तो तुका दोशी करता. गारुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजें तरणाटपण नवसारतलें. सर्वेस्पराचीं कृत्यां तारण दितात. जुलूम भोगतेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. मोइजेक ताणें आपल्यो वाटो उक्त्यो केल्यो. इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपलीं असर्यां दाखयलीं. सर्वेस्पर दयाळ आनी कुरपाळ. सोंसणीक आनी मोगान भरलोलो. तो सदां काळ आरोप लावचो ना. सासणाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें परीकपण घेना. पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतेल्यां थंय ताचो मोग. उदेंत अस्तमते जावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. जसो बापोय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतेल्यांची दया करता. आमकां कित्याची रचल्यान म्हूण तो जाणा. आमी धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. हरगां तुका सोमिया जेजू. होगळप तुका सोमिया जेजू. स्तुती तुका सोमिया जेजू. आराधन तुका सोमिया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आत्तांच्या किर्तनांतलीं भोव अपुरबायचीं उतरां. आमकां कित्याक रचल्यान म्हूण तो जाणा. आमकां रचल्लो उद्देश ताका कळीत आसा. कित्याक आमकां ताणें रचल्यांत ताचो मोग करूंक, ताचे सांगाता रावोंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत हांगाच रावोंक. सर्गींचे सूख भोगूंक. देखून आमकां जण एकल्याक देवान सर्गींच्या राजा खातीर रचल्यांत. देखून किर्तनकार म्हणटात ताका कळीत आसा ताणें आमकां कित्याक रचल्यांत म्हूण. थोडे म्हटी आमकांच विसर पडटा देवान कित्याक म्हाका आनी तुका रचलां म्हूण. पूण देवाक रचल्ल्या देवाक विसरच पडना. ताका कळीत आसा ताणें आमकां कित्याक रचल्यांत म्हूण. देखून किर्तनकार म्हणटा देवाक कळीत आसा ताणें आमकां कित्याक रचल्यांत म्हूण. आनी ताणें आमकां ताच्या पुता मुखांतर उगडापें केलां. ताणें कित्याक आमकां रचलां म्हूण. ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताचे सांगाता रावोंक आनी मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत जोडूंक. हो जावन आसा म्हज्या तुज्या जिविताचो उद्देश. तो उद्देश ह्या संवसारांत जारी करूंक आमकां देवान अवकाश करून दिला. जायते संदर्भ दिल्यात आमकां कितलें पुरा गरज आसचें आत्मीक जिविताक देवान दिलां ताच्या पुता जेजू मुखांत. देखून आमी कोणीय सांगूंक जायना भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक म्हाका उणेपण आसा म्हूण ना. आमकां रियेकल्याक कितें भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक आसा तें सगळें सोम्यान आमकां दिलां. दिवना म्हूण सांगूंकच असाध्य. पूण आमी कशें तें उपयोग केला म्हूण न्हू, आमी आमकांच व्हरोन पळय जाय. देखून देवाक कळीत आसा ताणें आमकां कित्याक रचलां म्हूण. पूण म्हाका आनी तुमकां कळीत आसा गे म्हूण आमी सदांच आमच्याच जिविताची वरावणी करी जाय
आनी सोम्या सांगाता अरी एक दिसा रावोंक प्रयत्न करी जाय कित्याक सोमी तसो सांगात आमकां निरंतरी दिता ताच्या सांगातपणांत आमी सदांच रावोंक आमकां आपोवणें आसा तर त्याच सोमयान आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका अर्गां जावन गावया अर्गां दिवया आमी सोमया करसिया सगळ्यांनी उबी रावचें संतोशान ताळयो पेटोवन सोमयाक आमकां रचल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिवची अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया पुर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसायेतां देव आमचे मागणे आयकता पुर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उसायेतां देव आमचे मागणे आयकता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावो या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावोया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्नार बापोचे गिताचे केदीन साडिणा इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना विस्नार पोचे गिताचे केदीन साडिणा देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोवावो या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग ससनाक तकता आमकां आपयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावोड्या देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकारता सोबावुड्या अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया अर्गां दिव्या आमी सोम्या करसिया मैमेकताचे आमी गितां गावया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या करसिया वगलाप तुका अर्गां जेजू वगलाप जेजू स्तुती जेजू वंदन जेजू कालचा गुंडा येता सोम्याची स्तुती आमी करया हालेलुया 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 अर्गां जेजू वगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू थैंक यू जीसस प्रेज यू जीसस लव यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखन बसात. इस्रायलाचो देव निदाना जेमेना पूण थोडे म्हटी आमकां मुस्ताईक आताना इल्लीशी जेम येता. रातीक लेट न्हिदलें जाल्यार सकाळीं आमकां न्हीद येताच. रातीक वेग्गी न्हिदलें जाल्यार सकाळीं आमी वेग्गी उठता. देखून आमी भुरग्यांक सांगता कितें म्हूण सांगता वेग्गी न्हिदोंक वचा ते दाडा तुमकां सकाळीं वेळार उठोंक जाता. लेट करून न्हिदोंक गेल्यार भुरग्यांक सकाळीं न्हीद सुटना. एलराम दवरलें जाल्यार एलराम बंद करून आनेका कुशीक न्हिदतात. न्ही आमी थोडे म्हणटी तशेंच केलां ना गे कित्याक म्हळ्यार इतली बरी न्हीद गे आमकां तें आसोन दिता एलराम म्हण दामून आनेका कुशीक आमी न्हिदता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इस्रायलाचो देव आमच्या सांगात सदांच आसा. ताचो अर्थ कितें गे म्हळ्यार तो ताचें संरक्षण हर एका घडये ताच्या भुरग्यांक दिता. खंयच्याय वायटाक सांपडनासले बरी तो आमकां राखता. कित्याक तो आमचो मोगाळ देव. ताका आमी आमचो बरो गवळी म्हणटा. आमच्या सांगात सदांच तो आसा. आमची जिणी सदांच ताच्या मोगान जियोंक आमकां आपोणें आसा. कित्याक आमकां सोमयान रचलां ताच्या सांगाता रावच्याक. ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची कर रचल्यांत. आनी तें सारकें आनी सुरूप म्हज्या भावा भयणी थंय पळोवंक सोमिया आज आमकां उलो दिता. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1 ओळ 20 आनी 6 आमकां सांगता देवान आनी 7 देवान आमकां ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची कर रचल्या. देखून हर एकल्या थंय कोणाचें सारकें आसा? मनशाचें गे हां देवाचें सारकें आसा. देखून आमी देवाक अर्गां दी जाय आनी हेरांक गौरव दी जाय. हर एकल्या थंय आज आमी जेजू पळोवंक प्रयत्न करी जाय. तो काळो जावं दी, तो गोरो जावं दी, म्हातारो जावं दी, म्हातारी जावं दी, आप जावं दी, व्हडली माई जावं दी, बाप्पू जावं दी, मावशी जावं दी, म्हजो शेजारी जावं दी, म्हजो दुस्मान जावं दी, हर एकल्या थंय जेजूचें प्रतिरूप हांवें पळय जाय. कित्याक देव पक्षपाती न्हय. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पेद्रो ताची शिकोवण दिवन ताच्या लोकांक सांगता आतां म्हाका कळीत जालें देव पक्षपाती न्हय म्हूण. कित्याक तो ताका पातयेत्तेल्यांचेर हर एकल्याक तांकां कितें गरज आसा तो दिता. तो खंयच्या कुळी असो म्हूण ताका तो पयस दवरिना. देवाक सर कुळयो एकच, देवाची कुळी एकच. आमी सगळे मनशां कुळ देवान आमकां रचलां ताच्याच सारक्याची आनी सुरूपायाची गरज रचल्यान. देखून आमचे थंय तो एकच रितीन आमचो मोग करता. बोरयांचेर आनी कोट्यांचेर एकाच रितीचो पावस तो धाडटा. तो इल्लो कोटो तो सदांय मिसाक येना, ह्या संस्काराची जिणी जियेना म्हणून ताच्या घरा पावस धाडचो रावयना. सगळ्यांच्या घरा ह्या दिसांनी इल्लो पावस उणो जाला. देखून आमी मागा जाय, आमी निरंतरी मागा जाय, दिंबयेर पडोवन आमी मागा जाय. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सोमयाच्या सांगाता आयल्या ताका आराधन करूंक, ताची स्तुती करूंक, आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवंक आमी हजर जाल्या. तर आमचो रक्षक, आमचो पोसणार जेजू सदांच आमचे संगत आसा. देखून ताच्या सांगातपणांत आमी जियोंक प्रयत्न करया. तो आमच्या सांगात सदांच आसा, आज मात्र न्हय, जिविताच्या अखेर पर्यंत. देखून त्या जेजून आमकां सांगलां हांव तुमच्या सांगात आसतलो संवसाराच्या अखेर पर्यंत. ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವೆನು म्हणून जेजून वागदान बरोवचो या आमकां एक तसो ताची बासवणी ताणें आमी केल्या. तर त्याच सोमयाचो सांगात हास्येवन आमी गावया एक कन्नड गीत इरुववनागी इरुवाता नीनु. सगळ्यांनी आमी उबी रावचें. बोवा पूर्वयाचें गीत सोमी आमच्या सांगाताच आसा. आमच्या कश्टांवरांनी आमकां सांगात दिता, आमचो आदर सांबाळता म्हणल्या बोगणांनी बरोवन हें गीत आतां आमी गावया.
ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ ಜೊತೆಗಿದು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಕಷ್ಟನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಆದಿಯ ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕರ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ
ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Jesus, gloire Jesus, स्तुति Jesus, आराधन Jesus, wonder Jesus, thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus, hallelujah hallelujah, hallelujah, hallelujah hallelujah, hallelujah 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 देवाचे उतर एक घडी बोर आमी आयकोवया जुआंच्या सुवार्थेंतले वाचाब हवा सुवार 15 वोळ 1 तावन हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली मुजे थंय आसोन फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सावार्ण बेणता तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां बरयपात हे दोळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्यां बरीं जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो देवाचें उतार घे वाकाणीत दयकन बसात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आनी हांव तुमचे थंय एकवटोन रावतलो तुमी म्हजे थंय एकवटोन रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटोन रावतलो देखून पयलें आमी कितें करूंक जाय देवा थंय एकवटोन रावोंक जाय त्या दाळा देवी आमचे थंय एकवटोन रावता आमी देव नाका म्हूण पयस रावल्यार देवी पयस जाता न्ही देव पयस जायना देव आमच्या बोगलेनच आसा पूण आमीच ताका सांगता तूं आमकां नाका पुरो आमकां पुरो तुजो सावास पुरो आमकां आमच्या इतल्याक सोड पूण आमी सदांच देवाच्या सावासांत रावोंक प्रयत्न करी जाय इल्लिरोदु सुम्मने हल्लिरोदु ನಮ್ಮ ಮನೆ देखून कितले म्हणसर हांव आनी तुमी देवा सांगाता जियेत हांव सोम्या सांगाता जियेत हांव तितल्या चड मापान आमच्या जिविताचो शेवट आमकां कळटा देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या अध्यायांत दुसऱ्या पत्रांत सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 17व्या वळींत कितें सांगता जो कोण सोम्या सांगाता जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता देखून एकवटान रावचें म्हळ्यार तें सोम्या सांगाता रावचें आनी आमचें जिवीत बदलता सोम्याच्या संपर्काक आयिल्लो कोणूच निराश जावन गेल्लो ना सोम्याच्या संपर्काक आयिल्लो कोणूच निराश जावन गेल्लो ना आसा आमी आज हांगासर आयिल्ले हांव निराश जावंक गी ना सोम्याच्या संपर्काक आमी आयले हांव सोमी ताचें दर्शन आमकां दितेज आसा आमी हर एक दिसा आमची जिणी नवी करूंक हर एक दिसा आमी आमची जिणी नवी करूंक थोडे म्हणटी आमी दिवडांक पळयता हांव न्ही दिवड म्हणटाना आमकां बेन दिसता आनी दिवड गेल्ल्या कडेन फाटल्यान कितें आसता ताची कात मस्त म्हणटी दिवड ताची कात त्या वेळाक ती भायर काडटा आनी त्या दाळा ताका नवी कात येता तशें आमच्या जिवितांत ती तशेंच पोरणी कातत काणकोन रावचें न्ही सोम्या सांगाता सदांच रावोंक आमी प्रयत्न करचें सोम्या सांगाता रावचें म्हळ्यार सोम्याचे उपादेश पाळचे ताणें शिकयल्ल्या त्या सतनितीच्या वाटेन चलचें कित्याक जेजू आमकां सांगता हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना हांव वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी
बापा सरशी वसोंक जायना देखून न्हू बापा सरशी वसोंक मोन आसा गी तुमकां म्हाका मोन आसा हां व्हेरी गूड देखून न्हू बापा सरशी आमी वसा जाय जाल्यार पयलीं आमी सोम्याची वाट जाणा जावची गरज देखून बापानच सांगलां जेजू मुखांत्र मुजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वसोंक जायना बापा सरशी वसा जाय जाल्यार जेजू मात्र एक वाट आनी ताणें ह्या संवसाराक येवन ती जिविताची वाट आमकां दाखयल्या देखून जिविताच्या वाटेक अडकळी येवच्यो सगळे हांवें आनी तुमी पयस करूंक येता आनी सोम्याच्या मोगांत हर एक दिसा आमचें जिवीत आमी जिवोंक आसा तर दिंबी घालया थोडो वेळ आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमी प्रयत्न करया आमचो सोमी सदांच आमचे सांगात आसा आमचे दोळे आमी धांपया हात जोडया जाता जाल्यार आमचे हात दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया फकत आमच्या सोमयाक आमी पळोवचे प्रयत्न करया ताणेंच सांगलां हांवच दाखवाल आनी तुमी मुजे फांटे मुजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात तर ह्या घडये सोमया कडेन आमी मागया लालेवन मागया सोमया हांव तुजे सांगात रावोंक आशें येता सबार पोटी म्हज्या वैयक्तीक जिविता वरवीं संवसाराच्या ओडण्याक आकर्शणाक बली जावन सोमया हांव तुजे थावन पयस पावल्लो आसा म्हज्याच वायट संगतींनी हांव बरोवन वायट करण्यांनी हांवें सबार पोटी तुजें नांव तुज्या नांवाक कळंक हाडलें आसा तुज्या मोगात हांव पेल्याच्या मोगात हांव पयस गेल्लो आसा सोमया आज हांव परत तुजे सांगात रावोंक आशें येता कित्याक तूं म्हजो मोगाळ देव तुवें म्हाका तुजी सोडवण दिल्याय हर एक दिसातून तुजे दोनी हात विस्तारून म्हाका आपयताय म्हज्या भावा म्हज्या भयणी म्हज्या पुता म्हज्या तुवें तूं म्हजे सरशी ये आनी हांव तुका विशेव दितलो सोमया आमकां हांगासर हजार आसल्या हर एकल्याक तूं आपड तुज्या आमोलीक रगात आमच्या जण एकल्याचेर ते शिंपटाय सोमया आमच्या केंसांत हांव न्हू आमच्या पांयांच्या नाक्षे पर्यंत आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा सोमया तें सगळें तूं भरती कर कित्याक तुजेर मात्र आमची पातयणी तूं मात्र आमकां संपूर्ण रितीन जिवीत दिवंक शकताय तुवेंच सांगलाय हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून तें बरोवन ओमतोच्या मापान तर ह्या घडये आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया कितें उणेंपण म्हज्या तुज्या जिवितांत आसा आमकां गळीत आसा देवाकी तें गळीत आसा तें समर्पूंक आमी प्रयत्न करया आमचे थंय आसचें वायट आमचे थंय आसचो स्वार्थ आमचे थंय आसचो अहंकार आनी सर रितीचें वायट ह्या घडये सोमयाच्या पांयां तळा समर्पून नितळ काळजान आमच्या जिविताचें आमी समर्पण करता आसतना आपोड जेजू म्हाका आपोड हें गीत आमी गायता आसतना आमचे दोळे आमी धांपया ही गिताची हर एक उतरां आमची गन घेवया आनी मौनपणी आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय कुंक जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा आपो जेजू म्हाका आपो अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय कुंक जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा पातकी स्त्रीयेन तुका बावार्थाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें पातकी स्त्रीयेन तुका बावार्थाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें बावार्थान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयां थळांत तुज्या सर पडटा बावार्थान हांव तुका सोम्या आसा पडटा पांयां थळांत तुज्या सर पडटा सोम्या
कुमांतुनी कृपेची जग चिन्येन मोज्या सोमिया सदांच वाडोनी कृपेची जग चिन्येन मोज्या सोमिया सदांच वाडोनी Jesu maka abon amolikल्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोळ जेसू म्हाका आपोळ अमोलिक्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेसू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार आमच्या जिविताचें परत समर्पण करया कोणा खातीर मागता म्हूण बसावन ह्या पवित्र पून तळाक आमी आयल्या तांचो एक घडी बोर उडास काडया आमच्या कुटुंबांत आसची सर मालगडी तांकां आमी जेजूक समर्पण दिवया आमचीं नेणटीं भुरगीं आमचीं तरणाटीं परगांवांत आसचीं आमचीं भाऊ भयणी तांकां जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया विविध रितीच्या बंदडेक वळाक जाल्लीं आमकां कळीत आसा जावंक पुरो तांचो उडास काडन तांच्या जिवितांतल्यो सर बंदड्यो तांच्यो सांकळी तुटोवन वचोन दीत बरेपण ह्या घडये सोमी तांकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हूण तांचो उडास काण तांचे खातीर आमी मागया जर हांव आनी तुमी एक ना एका रितीच्या बंदड्यांत वळाक जाल्यार त्यो बंदड्यो एक आनी एक जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया सर रितीच्या वायटाच्या बंदडेतावन आमकांच पयस दवरूंक जेजूची कृपा आमी मागया आयच्या ह्या बागे दिसा एकामेका खातीर आमी मागया विविध कुटुंबांत हांवन लागशिल्ल्यान तशेंच पयशिल्ल्यान तिरगजीतावन आज आमी ह्या पून तळाक विश्वासान पातयेणेन आयल्या सोमी आमकां आपडटा सोमी आमकां नवी करता म्हणल्या मनोभावानच आमी हरियेकली हांगासर दिंबियार हजार आसांव तर त्या सोमयाक बावाडतान आमी आपडया बावाडतान ताका आमी उलो मारया सोमिया म्हाका आपड सोमिया म्हजी सगळी कूड तूं आपड आनी ती पवित्र कर बागेवंत कर हांवें सदांच तुज्या कृपेन दिसान दीस वाडोवन हें जिवीत तुवें म्हाका दिल्लें सदांच तुज्या मोगांत आनी बेल्याच्या मोगान जिवंक कृपा दिवं म्हूण मागता आसतना आज विशेष रितीन आमी पावसा खातीर मागया ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी आमी आसाव जाल्यार पावस उणो जाला साबार गांवांनी सुकी दाड सायल्या उदकाचे तत्वार तांकां आयल्यात आज आमी त्याच सोमयाक उलो मारया आरण्यांत इस्रायल परजेक पियोंक उदक नातल्या वेळार मोइसेन देवाक उलो मारलो आनी कडपाक बेतकाटी मारली आनी कडपान तावन उदक तांकां फावो जालें आनी तें उदक पियेल्ली इस्रायल परजां नव्या त्राणान बरोवन आपलें पयण मुखारून गेली आज आमी यस बावाडतान जेजूक आमी उलो मारया आमकां बरो पावस सोमया तूं दी निरंतरी वो बरो पावस आमकां हरी एकल्याक फावो कर अशें उदकाचे तत्वार निवारण आमच्या कृशीक आमच्या तोटांक गरज आसचें उदक तूं तुज्या काकुळतीन लाभय म्हूण आमी मागता आसतना आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया विविध गांवांनी आजुनी झुजां जावनूच आसात झुजा वरवीं लोक कश्ट जाता कंगाल जाला अमेरिका इराना मदें जावंक पुरो इस्रायल आनी लेबानना मदें तशेंच रशिया आनी उक्रेना मदें जायत्या वर्सांत हांव झुज जावनूच आसा ह्या सगळ्या राष्ट्रांचो एक घडी बडी उडास काडया ह्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांक तोच जेजू क्रिस्त तांची मोतूच वाडावून दी शांती समाधान थंयसर रास जावं दी म्हूण मागता आसतना वेनेझुएलांत ह्या दिसांनी बुईंग कंपनी वरवीं जायतो लोक मरण पावला जायतो लोक घरदार वगडावन
कश्टार आसा, साबार लोक घायला आस्पत्र्यांनी आसा, ह्या सगळ्या लोकां खातीर आमी मागया ह्या राष्ट्राचेर देव ताची काकुळतो लाबोवन दी, बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांत्र परिहार तांकां लाबोवन दी म्हूण मागता आसतना युरोपाच्या साबार गांवांनी कठीण उणसाण दग सुरू जावन लोक कश्टार आसा, मुखले दीस भिरांतेचे जावंक आसात म्हणून आमकां पेपरांनी ह्या विशयांत वाचूंक मेळटा. ह्या सगळ्या लोकां खातीर आमी मागया, आमचें मागणें देवा मुखार पावोवन दी. पेल्या खातीर आमी केल्ली ती विनवणी खंडीत देवा मुखार पावता म्हणली आमची जण एकल्याची पातयणी. ह्या बरवशान ह्या सर इराद्यां खातीर मागया, आमच्या पिरगस कुटुंबा खातीर मागया, आमच्या आवय बापूयचो उडास काण तांचे खातीर मागोवन सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करता आसतना ह्या जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पून दिल्ल्या म्हयन्यांत आमी आसाव. जेजूच्या पवित्र काळजाक आमच्या जिविताचें समर्पण करया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, ये भोव दुलोब जेजू, हे बौद्ध लोभ जेजू, मनशा कुळाच्या तारोका, मनशा कुळाच्या तारोका, तुजे मुखार कालतेपणान सरपडोन तुझ्या मुखार कालतेपणी सरपडून आमचेर तुजी काकुळची ती दिश्ट घाल. आमचे तुझे खाको तुझे दिश्ट घाल. तू सर्गीच्या बापाच्या मोगाचें प्रतिरूप, तू सर्गींच्या बापाचे प्रकाचे प्रतिरूप. तुका आमी वंदिताव, तुका आमी वंदिताव, तुका आमी वाकणताव. तुका आमी वाकणताव. तुवें आमचो मोग केल्ले खातीर तुवें आमचो मोग केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिताव आमी तुका अर्गां दिता आनी आमकांच तुका ओपून दिताव. आनी आमकांच तुका ओपून दिता. ये जेजू, हे जेजू, तुवें आमची सोडवण करून तुवें आमची सोडवण करून आमकां देवाची भुरगीं केल्याय आमकां देवाची भुरगीं केल्या आनी एका कुटुंबांत एकवट आयल्याय. आनी एका कुटुंबांत एकवट वो आयला. एकवट आमी सदांच दवरूंक हो एकवट आमी सदांच दवरूंक तूं खुशी व्हरताय. तूं कशी व्हरताय. आमी एका मनान आमी एका मनान सदांच तुजो मोग करतेले हांव सदांच तुजो मोग करते आनी एकवटान आनी माया मोगान एकवटान आनी माया मोगान जियेतेले हांव म्हूण तुका बसयता हांव. जियेतल्या म्हूण तुका बसयता. ये जेजूच्या पवित्र काळजा हे जेजूच्या पवित्र काळजा आमचेर आनी सर्वांचेर, आमचेर आनी सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, सैऱ्या दैऱ्यांचेर, धैर्या दैरांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, इश्टा मंत्रांचेर, पिरगस कुटुंबांचेर, पिरगस कुटुंबाचेर, डीएसएजीचेर, देशजेचेर, आमच्या गांवाचेर आमच्या गावाचेर, आनी आख्ख्या संवसाराचेर आख्ख्या संवसाराचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजी दिश्ट घाल. ये वेळी हे वेळेक आमचे सर्वस्व आमचे सर्वस्व आमी तुजे मुखार हाडटा. आमी तुजे मुखार आमची जिणी, आमची जिणी, आमचे सुख दुख, आमचे सुख आमचें काम, आमचे काम, कश्ट आनी करण्यो कश्ट आनी करुण्यो तुका समर्पित हांव. तुका समर्पित. आमकां सर्वांक आमकां सर्वांक बावडतान तिरकर आवडतान तीरकर पातका वरवीं पातका वरवीं आमी केदींच आमी केदींच तुजे जावन पयस वचोंक सोडिनाका. तुजे तावन पयस वचोन सोडिना. सैमीक अस्कतकाये वरवीं सैमीक अस्कतकाये वरवीं तुजे जावन पयस केल्ल्या सर्वांक तुजे तावन पयस केल्ल्या सर्वांक तुज्या दयेन तुज्या दयेन पाटी हाड. फाटीं हाड. आमी ह्या संवसारांत आमी ह्या संवसारांत तुज्या मोगांत तुज्या मोगांत बावडतांत बावडतांत आनी एकवटान जियोन आनी एकवटांची तुका साक्ष जावंक तुका साक्ष जावंक आमकां घटाय आमकां घटाय धैर्य धैर्य आनी बोळ दी. आनी बळ दे. निमाणे निमाणे सर्गीच्या कुटुंबांत सर्गेच्या कुटुंबांत ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससना तुजे सोवें जियोंक तुजे सवेंची येवं आमकां फावो कर. आमकां पावक कर. आमेन. आमेन. सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी आयती करया. येथ्या वोडा सक्रामेंता सष्टांग नमा करुया पुर्विल्या त्या रोपा ओदला नव्यो रेते आधार्या सलबोन वेच्या अस्कत विश्व्या बावार्थाचे ओडविया जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा ससना ससना एका काळ्या असिता तुका दोखांच्या फेरिता समसमीना वाढता. प्रार्थुया ये सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल
तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरो काळजा आमची तुझे थंय उबारू. तुका अर्सून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा. ये करपे साकोरा. वंदन तुका सुमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा. ये करपे साकोरा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सोम्या सांगाता हो दीस करसूंच्याक आमी हांगासर आसाव. आनी हर गांबोलीदान आमी भेटयत आसतना देवान आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान केल्लें बरेंपण नियाळन एकामेकाच्या जिविता खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. हें जिवीत सदांच सोम्या सांगाता भावार्थान जियोंक बरवोशान जियोंक मोगान जियोंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना बऱ्या पावसा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष रितीन आमी मागया. आज आमची मुस्लीम भाव भयणी तांचे फेस्त आचरण करतात तांचे खातीरय विशेष रितीन आमी मागया. आमच्या समेज तांच्यो गरजो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून सदांच सोम्या सांगाता जियोवच्याक ताची कृपा मागया. आदारलेलीं सर पातकां आनी सुखी वळखून घेवया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें मोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट Krista kakutkar Krista kakutkar Somya kakutkar Somya kakutkar. प्रार्थून
स्तुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावाट्यांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनवणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. जेदेकियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा 10व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा बॅबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझरान आपल्या सगळ्या सैन्या सवे जेरुसलेमाचेर दाड घाली आनी शहराक वेढो घालो. ताणें शहराचे भोंवतणी वेड्याचो वंती बांदल्यो. शहराक घाल्लो वेढो जेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत उरलो. 4थ्या म्हयन्याच्या 9व्या दिसा शहरांत पडलेलो दुकळ कठीण जालो आनी लोकांक कांय काण मेळ्ळें ना. तेन्ना तांणी शहराच्या पागारांक बुराक केलो. राय आनी सगळे ताचे सैनीक रातच्या वेळार रायाच्या उद्याना लागीं 2 पागारां मदें आसलेल्या द्वारांतल्यान भायर गेले. काल्देयागारांनी शहराक वेढो घालो देखून ते आराबाचे वाटेन गेले. पूण काल्देयागारांचे सैन्य तांची पाड धरून गेले आनी रायाक जेरिको लागीं मैदानार धरलो. ताच्या सगळ्या सैनिकांनी ताका सांडलो. तांणी रायाक बंदिवन करून रिबलांत बॅबिलोनाच्या रायाशी हाडलो आनी थंय ताणें ताका शिक्षे प्रमाणे दिले. ताणें जेदेकियाच्या पुताक ताच्याच दोळ्या मुखार जिवेशी मारयले. उपरांत ताणें जेदेकियाचे दोळे कुंकून काडयले आनी ताका संकलांनी बांदून बॅबिलोनाक व्हेलो. 5व्या म्हयन्याच्या 7व्या दिसा बॅबिलोनाच्या राया नेबुकदनेझराच्या 19व्या वर्सा अंगरक्षकांचो अधिपती नेबुजरदान बॅबिलोनाच्या रायाचो प्रतिनिधी कसो जेरुसलेमाक आयलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर रायाचे रावळेर आनी जेरुसलेमांतलीं सगळीं घरां लासून घालीं. हर एक व्हड घराचो उज्यान नाश केलो. उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती सवे आशिल्ल्या काल्देय सैनिकांनी जेरुसलेमाच्या भोंवतणीचे पागर कोसलयले. उपरांत अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुजरदानान जेरुसलेमांत उरलेल्या लोकांक आनी सुतार्यांक बंदिवन करून बॅबिलोनाक व्हेले. पूण देशाच्या थोड्या दुबळ्यांक अंगरक्षकांच्या अधिपती नेबुजरदानान दाका मोळ्यांनी आनी शेतांनी काम करूंक सोडलें. देवाचे उतर. जर हांव विसर तर म्हजी जीव घट जावं. तुका जर हांव विसर तर म्हजी जीव घट जावं. बाबिलोनाच्या न्हंयतडीर बसून सियोनाच्या उमाळ्यांनी आमी रडतेल्या. तडीच्या लांबदीक रुखांचेर आमची विणी उमकाळावन आमी बसतेल्या. तुका जर हांव विसर तर म्हजी जीव घट जावं. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायणां विसरतेले.
वय आमकां धमकीतलेस आपणाक खुशाल करूंक सियोनाचें एक गीत गाया म्हणून मागतेले. तुका जर हांव विसरन थंय म्हजी जीब गरजा. सर्वेस्पराचीं गितां परकी गांवांनी आमी कशीं गावचीं. तुका जर हांव विसरान ये जेरुसलेमा उजवो हातस रूख जावं. तुका जर हांव विसरन थंय म्हजी जीब गरजा. ये जेरुसलेमा तुजो उगडास जर हांव सोडूं म्हज्या दादोसकायेच्या वेळा सयत जर तुका हांव विसरूं तर म्हजी जीब म्हज्या तोंडांतच घट जावं. तुका जर हांव विसरन थंय म्हजी जीब गरजा. तुका जर हांव विसरन तर म्हजी जीब गरजा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. दोंगरार तावन जेजू सकला देंवताच व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले. तो हळू एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो, साईबा तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका मोन आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. तो जेजून ताका सांगलें, पळय हें कोणाकी सांगी नाका. शिदा याजका लागीं वचोन तुकाच दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सोमेस्तांक रुजवात मेळच्याक मोइजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. देवाचें उतर घे. कणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मुच्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या मातेवाच्या सुवार्तेंत दोंगरा वयली शिकोण जाल्लीच जेजू दोंगरा वयलो सकयल देंवन आयिल्ल्या संदर्भार थंयसर एक कोडकार जेजूक मेळोवंक आयिल्लो. ह्या कोडकाराचें धैर्य विशेश म्हूण आमी सांगयत. कित्याक गी म्हळ्यार जेजू जियेल्ल्या त्या समाजेंत कोडकारांची स्थिती चिंताजनक आसली. चिंताजनक म्हळ्यार आमकां समजता भारी कश्टांची. कित्याक तांकां तांच्याच कुटुंबांतावन पयस करताले. रानां मोल्यांनी कोणूच लोक नासतल्या निर्जन जाग्यांनी तांकां थंयसर दवरताले. कित्याक ती पिडा बदलोवची पिडा. आनी ती पिडा आयिल्ली म्हळ्यार एका रितीन देवाची क्यास्त तांचेर पडल्या म्हणूनच लोक एका रितीन चिंतालो. आनी तांची बिरमोतीची गजाल आमी कितली गी म्हूण ह्या मुखांत समजूं येत. पूण हांगासर आमी पळयता जेजूक मेळोवंक आयिल्लो वो एक कोडकार. धैर्यान तो मुखार आयलो. तो समाजाची सगळी बंदड पयस दवरून समाजीच्यो अडकळी रुली रेगरो ताणें त्या विशयांत गमान दिलेंच ना. पूण ताका जाय आसली बरी भलायकी. जेजू आपणाक बरें करतलो म्हणली पातयेणी बोरवोसो ताचे थंय आसलो. देखून ताचो बावार्थ पळया. तो आयिल्लोच
जेजूच्या पांया मुळांत सरपडलो. ही नेल्ट बिफोर गॉड. सोमयाच्या पांया मुळांत तो सरपडलो. एक कोडकारान तें जेजूच्या पांया मुळांत पडचें तें आमकां एका रितीन अजाप म्हूण चिंतून कारण जाता. पूण हो कोडकार जेजूच्या पांयांक पडलो. आपणाच्या पांयांक पडुल्ल्या त्या कोडकाराक जेजून बरो केलो आनी तो म्हणालो, साईबा तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ह्या कोडकाराचो भावार्थ पळया. तुका मोन आसल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजू कितेंच सडीत उलयनासतना ताका आपडटा आनी म्हणटा, म्हाका मोन आसा, तुकाय मोन आसा, म्हाकाय मोन आसा. आनी जेजू ताका आपडटा आनी कोडकाराक बरी भलायकी मेळटा. आनी ताका जेजू सांगता, तूं मोइजेच्या नियमा प्रमाणे याजकाक मेळ आनी तूं गूण जालाय म्हणून ताका कळीत कर आनी तुज्या कुटुंबाक पाटी तूं वच. कितलो संतोश त्या दिसा ताच्या जिवितांत जाला जावंक पुरो. कित्याक कुटुंबा सांगाता पाटी वेचें. समाजेंत एक मनीस जावन जियोवचें तेदोळ म्हणसर तो एका मनजातीच्या की पास्ट ताची जिणी जियेल्लो. कित्याक फकत ताची सूख कसली, ताणें केल्ली सूख जाल्यार कसली सूख खंयची ना. पूण तो कोडकार जावन आसलो देखून तो त्या समाजाच्या रुली रेगरां प्रमाणे ताचें जिवीत गोठसाणेचें जाल्लें. पूण जेजून ताचें जिवीत गोठसाणेचें गेलें. कोण जेजूच्या संपर्काक येतात तांचें जिवीत गोठसाणेचें जाता. हे दळूस हांवें सांगलें, कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना जाता. पोरणें सगळें नाश जाता आनी ताचें जिवीत नव्यापणान तें रुपीस जाता. आनी हांगासर हो कोडकार एक नितळ जालो. न्ही केवल ताका ताची पिडेतावन तो नितळ जालो, पूण ताच्या आत्म्यातावनूय तो नितळ जालो. एक नवें जिवीत जेजून ताका दिलें, जेजून ताका आपडलें. न्ही केवल ताच्या कुडीक आपडलें, ताच्या आत्म्याकय ताणें आपडलें आनी एक नवो मनीस जावन तो समाजेक फाटीं गेलो. तर तो जेजूच्या पांया तळासर पडलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांती आमी दिंबयेर पडोवन जेजूक उलो मारूंक जाय. आमकां मालगड्यांनी सांगिल्लें, तूं जेजू मुखार वेता आसतना दिंब्यांनी पड, हात तुजे उबार, जेजूक उलो मार, तो तुका दिता. असली भावार्थाची शिकवण तांणी आमकां दिल्ली. आज आमच्यो पांयांच्यो गांठी इल्ल्यो कश्ट दूख आसा. आमकां थोड्यांक दिंबी घालूंक जायना, कितेंय जावं दी, पूण थांगच्यांनी आमी एकल्यांनी जेजू मुखार दिंबी घालूंक जाय. मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार साबार पोटी आमी दिंबी घालता. ताचो अर्थ कितें? दिंबी घालचो म्हळ्यार हांवें सरेंडर करचें. म्हाकाच देव म्हजो रचणार आनी पोसणार, ताका म्हाका ताची गरज आसा. ताचे विणें हांव कितेंय करूंक शकना. कितेंय हांव करता जाल्यार तें जेजू वरवीं म्हणून आमी समजून काडगोवचें. देखून दिंबी घालच्यांत एक विशेश अर्थ आसा. आमकांच आमी खालतें करचें. खालत्या मनशाक मात्र देवा मुखार दिंबयार पडोवंक साध्य जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कोणाच्या जिवितांत हाम आसा, इगो आसा, ताका देवा मुखार आनी पेल्या मुखार बिलकूल खालतें जावंक जायना. आमी दिंबयेर पडोवन आमकांच देवा मुखार खालतीं जायचंय. देखून खालतीं जाल्ल्याक देव वर्तें करता. हो मनीस पिडेन कश्टोवचो एक कोडकार जेजू मुखार खालतो जालो, दिंबयेर पडलो आनी जेजून ताचेर आशिर्वाद घालो आनी तो एक नवो मनीस जालो. वन हू इज एबल टू नील बिफोर गॉड कॅन स्टँड बिफोर एवरी वन. कोण एका देवा मुखार दिंबयेर पडोवंक शकता, तो ह्या संवसाराच्या सर पंतावनांक फूड करूंक शकता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी आमच्या जिवितांत करी जाय जाल्लें तितलेंच कोडकारान केल्लें, तितलेंच जेजू मुखार तो खालतो जालो. देखून जेजून ताका बरें केलें. भावार्थान जेजूक ताणें उलो मारलो. देखून आमचे थंय खालतेपण आसा जाय. खालतेपणा सांगात आमचे थंय आसा जाय गूंड भावार्थ. आमी बरवशाची मनशां जाय जाय. सांत पावलो रोमाघरांक बरोवन आमकां सांगता, बरवसो आमकां निराश करिना.
कोडकाराचो बोरवोसो निराशी जावना ताका पातयेणी आसली 100% ही वॉज शुअर दॅट जीसस वील क्युअर हिम. ताका पातयेणी आसली जेजू म्हाका आपडटा, जेजू म्हाका गूण करता, जेजू म्हाका बरो करता, ही पातयेणी ताका आसली. तर मुझे तुजे थंय असली पातयेणी आसल्यार मात्र मुझ्या तुज्या जिवितांत बरेंपण जाता. अर्द्या कुऱ्या मनान आमी मागलें जाल्यार आमकां मेळचें कशें. जेजून सांगलां सगळ्या तुज्या काळजान मनान सक्तीन तुजी स्तुती कर आनी संपूर्ण बावाडटान माग. बावाडटान मागल्लें आमकां मेळटाच. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता तुमी मागच्या पयलेंच तुमी कितें मागतात तें देवाक कळीत आसा. देव आमचें मागणें आयकताच. थोडे पुटी आमची मागणी इल्लीशी गळाई जावंक पुरो ताचो अर्थ असो न्हय की देव आमच्या मागण्यांक कान दिना म्हणून, पूण देव आमकां कितें गरज आसा ताका सगळें कळीत आसा. देखून केदाळा खंयच्या वेळार दिवचें तें सगळें देवाक कळीत आसा. देखून थोडे मुटी आमची मागणी इल्लीशी पाटी जाता जावंक पुरो, पूण तशें म्हणून देव केदींच आमची मागणी इन्कार करिना. एक न्हय एका दिसा आमची गरज पळोवन देव आमकां दिताच. 100% आमकां त्या विशयान दुबाव वचूं नाका. बावाडटान आमी मागया, बावाडटान मागल्लें देव आमकां दिताच. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत सांगाता मेळिल्ली आमी आमचो बावार्थ घट करया. जेजूच्या आपोस्तलांनी जेजू लागीं मागलें सोमया आमचो बावार्थ सडय, आमचो बावार्थ घट कर. आज म्हजो तुजो बावार्थ कसो आसा, बावार्थाच्या जिणयेंत आमची कशी वाडावळ जाल्या हें आमकांच आमी विचारचें प्रयत्न करया. तर मागण्या मुखांत्र, सेवेच्या करण्या मुखांत्र आमचो बावार्थ घट करया. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता कर्ण्यो नातलो बावार्थ तो फळ नातल्ल्या बरी म्हूण सांगियेत. कर्ण्यो नातलो बावार्थ तो फळ नातल्ल्या बरी म्हूण सांगियेत. देखून आमच्या बावार्थाक पुराक जाल्ल्यो कर्ण्यो आसल्यार मात्र आमचें जिवीत तें देवाच्या मोगांत वाडोवंक साध्य जाता. तर ह्या येवकारिस्तांत हजर जावचो जेजू आमच्या बावार्थाक सरी जाल्ल्यो कर्ण्यो मोगाच्यो, सोडतोडीच्यो, बोगसाण्याच्या स्पिरितान आमच्या घरांत, कुटुंबांत, शेजारा आमी जिवन बावार्थी समुदाय बांदून हाडूंक जेजू आमकां कृपा लाभूं दी आनी आमकां सर रितीने जेजू आपडून दी म्हूण मागया. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्याने सोम्या करसिता, विस्नल रंगळ उतरांनी तुका वर्णिता. संतोष भरीत काळजांनी काणी काणयेता, उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोम्या मोगान तुंगे, आमी दिवची काणी तुंगे. आशीर्वाद गलदये तुंगे, तिचे सोवे आमकां तुंगे. गे सोम्या मोगान तुंगे, आमी दिवची काणी तुंगे. आशीर्वाद गलदये तुंगे, तिचे सोवे आमकां तुंगे. गे सोम्या मोगान तुंगे, आमी दिवची काणी तुंगे. आशीर्वाद गलदये तुंगे, तिचे सोवे आमकां तुंगे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलो बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या जावा सरस्वती देव म्हणून घे. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या बागेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या उगडासाक वो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर.
तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस्परात उबार सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होश्यामे करो पावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो जुवांव पावल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताच्या मनाक हे स्मरण तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 बारासो सर्वे परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या आवाज सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा कोरोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुट परगटुया जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे कोण जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेका तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पुरा अख्ख्या प्रथमेच्या विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगवन बापा पिठपालो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखे वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय पुनर्जीवन पुनशबर वर्ष दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकोळत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागाती मेल्ला समेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां आमोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मोरगे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत तुजो दे तिसपती भाग्यवंत धर्मदुतां भाग्यवंत जुआंव पॉल दुसरो आनी सरकारान तुका मनवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत तुमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोमयान आमकां शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
सुफोट करता हक्को रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया शिवे तका मोठ्या रूपात तू मोगाळ सोमिया जाऊन शेळ्यांपासून आसपो स्वरूप दिसताय मोगाच करताय इडा एक बोट आयताय नागतून रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया तका मोंड्या रूपा तू मोगाळ सोमिया तारोग जाऊन मोगान येऊन जीवे म्हाका दिता कुळपे जळीत पडटाय जीवे सुफोट करताय नाको रावला सोमिया येण्या तुझ्या दुनिया जीवितकान पुण्या रूपात तू मोगाळ सोमिया प्रार्थुया बो मोगाळ बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो ह्या खालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप बघून आमकां मेळ्ळा अशें कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे असो आनी सरपोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार bonzuwam podosria Unde tam sărbătim tuca Esta sarkia moja golia दैविक मोक्षी कर तू आमकां दैविक काकूळ आमकां उगडली सरभोवणेची महिमा शिकयली तुमचा सोगू जिविता येणा तुझ्या दिली पडमेलपा Zuba paudusya Bondikam serbakti tuka
खंय तूं आमकां. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भगेवन सुवाम पावल दुसऱ्या तुवें आमा सर्वांक एक वर्तें देणें सावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र येवकरिस्तसो मोग केल्ले परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केल्लो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हणून जेजून कुर्सा तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकां बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमचीं कुटुंबां मोगाचीं सेवेचीं आनी एकवटाचीं मंदिरां सावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. एक घडी बरो बसया. मोगाच्या भावना भयणीनो, भगवंत सुवाम पावल दुसरेच्या विनवणेन जायते बरेपण आमच्या जिवितांत जालां. आमच्या कुटुंबांत बरेपण जालां. शांत समाधान आमच्या जिवितांत मेळ्ळां. भुरग्यां बाळांक बरी भलायकी लाभल्या. ह्या सर्वां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. तशेंच थोडे अर्गां हांगासर अशीं आसात. ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. मागल्ले सर उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. भुरग्यान विपरीत बकरीपण रावयल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ऑस्ट्रेलियाची विजा फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. कांदूक गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. जानवर बरें जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ऑल्वीन आनी हर्षिताक भुरग्यांचे देणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. जोसाक काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. MRPLांत काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. पावस दंड तोडाचें काम बऱ्या तरान जाल्ल्याक अर्गां दितात. तशेंच आमच्या जिवितांत विविध रितीचें बरेपण जालां. त्या सर्वां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या वावरा तळार आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत हर एका मेटा थंय बरेपण जाल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. उबी रावया. प्रार्थुया. बोका कुळदार बापा भगेवन सुवाम पावल दुसरेच्या देण्या पासून आनी ताच्या विनतेन आमकां लाभल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळत आमी वर्णयता. ताचे मारिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फोवो केल्ल्या आमी तुका दिनवासता. ताचे परी भगवंतपणान वाडून क्रिस्ता साक जावन जियों आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सावन सुवाम पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर. ये भगवंत सुवाम पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका वेंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगाडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजसंधान तुज्या जिवितांत पसरली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर. तुजी भगवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव. आमी सदांच कुर्सयल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचें कस ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या करचें. घडवर बसया. विविध रितीची कुटुंबांत इरादे आसात ते समा आसात.
आज जो हांव पावलेच्या विनवणेन देव आमकां फोवो करनी म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबाक समर्पण दिवया. कुटुंबांत आशिल्ल्या भुरग्या बाळांक सर साद्यांक समर्पण दिवया. आमचो वावर, आमच्या कुटुंबांतली स्थितीगती, कुटुंबांत आशिल्लें समाधान, कुटुंबांत आशिल्ली पिडा शिडा, तशेंच आनीक थोडी ते सांवा अशीं आसात. मागले उपकार फावो जावंक, इन्क्रिमेंट मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळोवंक, पांय दूख गूण जावंक, कोर्ट केस सतनितीन इत्यार्थ जावंक, अभिलाशाक परीक्षेंत बरे मार्क मेळोवंक, फ्लॅटाक बरी बड्याची कुटुंबां मेळोवंक, गव्हर्मेंट एग्जामांत फर्स्ट अटेम्प्टांत पास जावंक, चलयांक कंपनींत तावन ऑफर लेटर मेळोवंक, पांयांची सूज गूण जावन आनी चलोवंक फोव जावंक, सस्पेन्शन ऑर्डर पाटी काडून परत कामाक येवंक, ऑपरेशन नासतना गांठी दूख गूण जावंक, मोशन आनी डिस्क प्रॉब्लम गूण जावंक, जाग्याचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, भायर दिल्ले पयशे बेगी पाटी मेळोवंक, पाटेचे प्रॉब्लम बेगी सॉल्व जावंक, बाळशाचे मेंदवाचे शिरेचे समस्ये गूण जावंक, बाळशाच्या दोळ्यांचे दिश्ट टेस्ट नॉर्मल जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, रीण फारीक करूंक करपा मेळोवंक, घरांत समाधान मेळोवंक, रॉनी फर्नांडीसाची काळजाची शिरा गूण जावंक, कामाचे पाटी येवंक, जसिकाचें शिकप बऱ्या तरान जावंक आनी ताचे किडनीचे समस्ये गूण जावंक, जॉस्टनाक बरी सैरीक मेळोवंक, रॉयस्टनान सोरो सोडोवंक, बिझनेस लॉस जाल्लें समा जावंक, बरी भलायकी मेळोवंक, दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक, दुबायंत कामाच्या सोदनेर आसच्या चलयाक काम मेळोवंक, अशें आनीकय जायते उपकारां जायते विनवणे आमच्या जिवितांत आसात. सर्व जो हांव पावलाच्या विनवणेक समर्पण दिवया. उबी रावया. तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां करो मोक्ष शिकय आनी मोरयेची देख घेवं आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांता भक्तां संगी सर्गेंच्या राजा म्हज्या बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकाणूंक आमकां फोवो जावं. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नवान मरिये कृपें भरले सुमी तुजे संगता अस्त्रें भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो. मगे मगे देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. माय बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार, आनी रसला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टान दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मुखान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या पोरचेन बगूंक आनी बावाडतान जियोंक प्रेरण दिलें. ताच्या विनवणेन आमचो बावाड वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या ह्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां आपलो आशिर्वाद देव बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरीची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आनी सर पोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो बुश्या मोगाच्यानो आयच्या ह्या दिसा सांज जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पुणशेतांत ह्या नोवेनाक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक देवाची आशिर्वादां हांव प्रत्येक रितीन मागतां देव तुमकां समेस्तां बरी भलायकी कुडयात्म्याची फावो करून दी आनी सगळीं तुमची तेसावां सगळीं सफळ करून दी म्हूण ह्या संदर्भाचेर मागतां ह्या पुणशेतांत रियेका शुक्रारा हांगासर सकाळीं 10 वरांचेर दैवीक काकळटीचो तेर्स आरंभ जाता आनी 10:30 वरांचेर पवित्र साक्रमेंताचें आराधन आनी 11:30 वरांचेर नोवेन आनी मीस आनी नोवेन आसा सर भक्तिकांक केदाळे तुम मोगाचो स्वागत तुमची तेसावां कितें मागोवंक आसल्यार तुमी हांगासर ती दिवयेत तशेंच आमच्या श्रायनाच्या फोनाच्या नंबराचेर वॉट्सॅपाचेर तुमी ती केदाळे धाडयेत ह्या तेसां पासून आमी विशेष रितीन मागता आयच्या ह्या दिसा हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटून वा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन वर मिसाचें बलिदान भेटून आज हे नवें चलोवन व्हेल्ल्या मानादीक बाप आल्फ्रेड अनिल लोबो ह्या पुणशेताचे आदले चापलेन ते जावन आसात तांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटां बऱ्या रितीन हांगासर वावर ताणें केला हें पुणशेत क्रियाळ रितीन तें चलचें बरें मस्त वावून ताणें काडल्या आनी जायती मेहनत काडन ह्या पुणशेताच्या वाडावडी तें कारण जाल्यात आज बाप अनिल तुमी हांगासर येवन हें सगळें नवें आराधन सगळें चलोवन व्हरून आज हांगासर आमचे खातीर मागल्या तुमकां आमी बाप जेसूदास बाप विजय मोंतेरो आमी सकट लोकां संगी तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या सर्व वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आयचें हें जेवण स्पॉन्सर केलां मनीस तिणें स्टेला पिंटो नित्याधार वडो आपलो जल्मा दिवस तो संतोष सगळ्यांनी वांटून कितें म्हणलें बरें मोन करन ताणें आज हें जेवण स्पॉन्सर केलां त्या देखून तिजेर आमी उपकार तिजो काळजाचो उपकार बावडटा आनी देवाचो आशिर्वाद तिजेर मागता आनी आज तिच्या ह्या बऱ्या मनाक सगळ्यांच्या नांवार आमी तिका वाद दिवन मान करून कशी व्हरता बाप अनिल तुमी हांगासर वाद दिवन ह्या आमच्या भयणीक मान करी जमणावन उपकार मागता तशेंच तेणें मुखार येवन वात घेवची बरो जल्मा दिवस आमी तिका मागता देवाचे आशिर्वाद मागता तशेंच आज पेस्त मेस्तेला तांणी मुखार येवन वाद मानाची वात घेवची पण पेरेरा सांत लॉरेस पयलो वडो ऑस्वर्ड लविना पेरेरा सांत लॉरेस पयलो वडो दीपक कार्डोजा सांत आंतोन वडो स्टेला पिंटो नित्याधार वडो सिसिलिया डिसोजा बळकुंजे एवलिन डायस सान पेद्रो वडो रॉकी जसिंत डिसोजा आनी कुटाम तोक्कोट्टू सेबॅस्टियन डिसोजा आनी कुटाम राणीपुरा जॉयन सिक्वेरा फेरार डॅनवी एला पिंटो संतेरेस वडो तशेंच आज जेवणाच्या कर्जाक दान दिलां
हितचिंतक सालोरेस पयलो वडो रुपये 5,000 तशेंच जसिंत डिसोजा सांतोन वडो रुपये 500 ह्या दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता बदल तुमकांय देव बरें करूं मगचेनो हांगासर तुमी मिसां ह्या दान स्टॉला लागीं दिवयेत मिसां दिवंक येतलें पेस्त मीस आसा ते मीस हांगासर दिवचें तशेंच जेवणाच्या खर्चाक दान दितले न्ही तुमी थंयसर दान दिवंक अवकाश आसा ह्या पुणशक्यता अभिवृद्धी खातीर तुमची कशेंचें कितेंय दान दिवचें आसल्यार स्टॉलान थंयसर दिवन तुमी रशीद घेवची ह्या QR कोड आसा थंयसर तातूंत तुमी तुमचें दान कशेंचें कितेंय थंयसर तुमी घालयेत तुमचे खातीर आमी सदांच मागता येवच्या आयतार दिसा आमच्या बचपे इगर्जेंत दनपारां 3 वरां तावन 6 वरां पर्यंत विनवणेचे मागण्याची तरबेदी आसा कारिज्मॅटीक संचालन मंगळूर DCCचे हे विनवणेचे मागण्याची तरबेदी चलून व्हरतात आनी ह्या मागण्याक हे मागण्या जावन आसा मागण्याची तरबेदी देखून कोणाक तुमकां खुशी आसल्यानी व्हडा संख्येन थंयसर येवन तुमी ह्या तरबेदींत आनी मागण्यांत तुमी भाग घेवंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता तशेंच ह्या पुणशेतांत आमी येवच्या हप्त्यांत हांगासर विनवणेचे मागणे आसा हे मागण्या ह्या मुखार बुधवाराचे सांजेर 5 ते 6 वरांचेर आसतले विनवणेचे मागणे ह्या पुणशेतांत ह्या मुखार येवच्या हप्त्यांत बुधवाराचे 5 ते 6 वरांचेर हे विनवणेचे मागणे हांगासर आसतले हाकाय तुमकां कोणाक मोन आसतनी ह्या मागण्याक हांगासर येवयेत कोणाक प्रत्येक तरान तुमकां उपकार मेळ्ळ्यात कोणाक तुमकां टीव्हीचेर ते परगट तरान साक्ष दिवंक जाय जाल्यार हे नवें जातेस हांगासर डिवायन मोटिवेशन हांगासर रेकॉर्ड करतलो आसा तुमकां कोणाक आसल्यार एका नव्याना दीस एकल्याक दोगांक पब्लीक साक्ष दिवंक हांगा अवकाश आसा आज एकल्यान ओडलो तांची साक्ष दिल्या तांचे तिच्या पुतान 7 सब्जेक्ट बऱ्या तरान शिपींग ह्या कोर्सा खातीर ताणें सकट सब्जेक्ट पास जावन शिपींगाक वचोंक साध्य जालां ती आपले उपकार बावडटा सांजो मान ताका मान दिता तुमकांय असलें कितें आसल्यार तुमी मुखार तुमचे हांगा साक्ष दिवेत सकट आमी आतां उबे रावया आतां आमी तेलावणी करतले आनी ह्या तेलावणेंत आमी भाग घेवचें देव बरें करूं सुमेस्तां जेवणाचेर आमी आतां मागणें करया बापू विजय मोंतेरो आतां हे जेवणाचे मागणें हांगासर चलून वतलें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं सर्गींच्या मोगाळ बापा आयचो दीस आमकां तुवें फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुज्या बेसांवान जायतो प्रतिफळ आमकां लाभला तशेंच आमच्या जिविताक तुवें काण दिलाय जे कोणें हें काण आमकां दिलां आनी तशेंच तयार करन जे कोण सेवता तांचे तुजे भरपूर आशिर्वादां घाल तुजे कृपेचें बेसांवां तांचे वर वत ह्या वरवीं मोतीक कुडीक बळबलायकी आमकां फोव कर हें आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नांवीं ao दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बद आसरो सर्वांक सर मानवालो तरणाट्या तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बद आसरो सर्वांक सर मानवालो Sri Gauri Povince Beso
Cristacal ogdom gulo dillo Eucharistan mokshikailo Bhaktam bhagavan maryeso Srishto visabeso Cristacal ogdom gulo dillo Eucharistan mokshikailo Bhaktam bhagavan maryeso Audusro Santu आधुनिक काळांतलो तरणाट्या तूं वापट पायेसो कटमाक तो अदरासरो सर्वांक सत्मान वाल्लो तरणाट्या तूं वापट पायेसो कटमाक तो अदरासरो सर्वांक सत्मान वाल्लो Cristaso पाटलाव करून प्रेरणतो भोगसाने चडच्या कामकां आदर्सतो कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारांतो दैविका कळती सबड भक्ततो Cristaso पाटलाव करून प्रेरणतो भोगसाने चडच्या कामकां आदर्सतो कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारांतो दैविका कळती सवड भक्ततो मुखार पुता सोवे ओंकार बरे आशीर्वादी आमकां बगे वंसू आम पावल दुसऱ्या आमकां दुसऱ्याचे करवेन देवा आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्माचे नावे आमेन.